जेन्ना आमी खासा अनुदान मागतात तेन्ना निधी तशी अर्थसंकल्पात जाहीर जायना। हाच्या पयलीं जितले फावट केंद्रा कडेन निधी मागल्या तेन्ना केंद्रान आदार दिला। तशेंच गोंयच्या सायबाच्या कुडीचे दाखवण सुवाळ्याकूय केंद्रा कडल्यान मदत मेळटली म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान विश्वास उक्तायला। RDS गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। पहिली गजाल आसा, आमी रेल्वे खातीरय बजेट मांडलेलो आसा। अप्रॉक्सिमेटली 5,000 रेल्वे बजेटात जे प्रोविजन केल्ले आसा तातूंतल्यान आमकां विश्वास आसा की कोंकण रेल्वे खातीरय ते मेळटले। आणि जेन्ना जेन्ना आमी स्पेशल अशा पद्दतीची ग्रँट्स मागता ती बजेटान डायरेक्टली डिक्लेअर जायना, त्यांच्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते आमकां पयशे जे आसा सातत्यान दिता। हाज्याय पयलीं आमी पयशे जे आसा पळय गोल्डन आमचे 60th इयर्ली ऑफ लिबरेशन हे करपा खातीर 300 कोटी मागिल्ले, तेय पयशे आमकां दिले। नॅशनल गेम्स आमी करपा खातीर पयशे मागिल्ले, तेय दिले। आमकां विश्वास आसा एक्सपोजिशना खातीर आमी जे पयशे मागले तेय बी पयशे जे आसा पळय आमकां मेळटले। ताज्या भायर ओवरऑल इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर, तर ती इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर जे पयशाचे एलोकेशन्स केला तातूंतल्यान मागीर ते रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी किंवा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी तातूंतल्यान आमकां बजेट जे आसा पळय 100% मेळटले ताजी विश्वास आसा। आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार डावटेलिंग ऑफ द स्किम्स हो जो कन्सेप्ट आसा आणि वेरियस प्रोजेक्ट जे आमी एप्लाय करून स्कीम घेवपाचे आसता पळय त्या प्रोजेक्ट तशें जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हातूंतल्यान वचना, बट रेस्ट ऑल जर पळयत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली डावटेलिंग आनी बाकीच्यो रेस्ट ऑल स्कीम इट इज एप्रॉक्सिमेटली 3,000 समथींग नियर टू द 3,000 crores ऑफ रुपीज हे जे आसा पळय हे स्किम्सच्या थ्रू हे आमी टॅप करपाक शकता। ते हे फावटी जे आसा पळय 3,000 कोटी रुपया पर्यंत जे बजेट जे आसा पळय हे वेगवेगळ्या स्किमींक म्हण वेगवेगळ्या प्रोग्रामांक म्हण ह्या रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर वचना, नॅशनल हायवे डायरेक्ट स्पेंड करता तितून वचना, बट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी मेळोवपाक शकता। 26,000 कोटीच्या बजेटात 3,000 कोटी रुपया सुद्दां आमकां मेळ्ळें टार्गेट बीग सर 100 इंडस्ट्रियल पार्क येवपाचे आहा तितून गोंयानूय येवं शकता। आफ्टर ऑल अशें जेन्ना इंडस्ट्रियल पार्क येता पळय न्ही तेका एक कॉम्पिटिशन आसता। फाटलेय फावटी आमी त्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जाल्ले। ओके, दॅट डिपेंड्स अपॉन दॅट फुलफिलिंग ऑफ क्रायटेरिया। त्या क्रायटेरियात कोण फुलफील जाता ताका तो मेळटा। इट इज अ टायम वील डिसायड।